हांव ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर. पत्रकार परिशद घेवपाक कारण म्हळ्यार काल तुमी जाणा आसतले की एक इंटरव्यू आमचो पेडण्याचो आमदार आनी गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री हाणें दिल्ली आनी तातूंत ताणें अशे थोडे गजाली उघड केल्ल्यो की गेल्या कोविडाच्या काळात जेन्ना कोविड काळात लॉकडावन सबंद जग देशभर जाहीर केल्ले त्या टायमाचेर खंय ताणें पेडण्याच्या मतदारांतल्या लोकांक फुकट रेशन कार्ड दिल्लें. ताणें अशें म्हटलें आपल्या इंटरव्यून की 9,500 रेशन कार्डान आपूण रेशन कार्ड दिल्लें म्हणून. म्हाजो एकूच प्रश्न आसा की रेशन कार्ड दिवपाक ताका ऑथॉरिटी कोणी दिल्ली? फेर प्रायस रेशन कार्ड शॉपां आसता पळय ताका सरकार दितात आनी हेका दिवपाक कारण कितें आसा? जर तर तेणी 9,500 रेशन कार्डार जर रेशन धान्य दिल्ले जाल्यार तेणें ते व्हायट पेपराचेर काडचे आनी कळचे की कोणा कोणाक खंयच्या खंयच्या मनशांक नांवां सकट तेणी जाहीर करचे. ही सरासर फटींग आनी लोकांचो विश्वास जो आता तेजेर ना सो गुमराह करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. दुसरो इश्यू तो सांगता की मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोड जमीन भूसंपादन केलें. खरी गजाल आसा. 1 करोड स्क्वेअर मीटर जमीन मोपा एअरपोर्टा खातीर जेन्ना तूं एक्वायर करताय तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसता की एक्चुअल मोपा एअरपोर्ट इंटरनॅशनल मोपा एअरपोर्टा खातीर कितली जमीन जाय पडटा आनी एक्सेसिव्ह जमीन ही कोणा खातीर आसा हे सुद्धा त्यांनी जाहीर करचें. तो सांगता की आपण ह्या मोपा एअरपोर्टाचो लक्ष दवरून पेडण्याचो विकास तांकां नोकरे संदर्भान संधी ही इन्वाइट करून घेतल्या म्हणून. तेवूय हांव सांगूंक सोदता की गेल्या फावटी हांवेंनूच पत्रकार परिशद घेतलेली आनी ताका सांगिल्लें की कोणाक खंयच्या खंयच्या मनशांक खंयच्या खंयच्या गांवांतल्या मनशांक खंयच्या पंचायत एरियेतल्या लोकांक थंयसर नोकऱ्यो दिल्या ताचो व्हायट पेपर काडचो नाजाल्यार आमी जाहीर करतले. अजून पर्यंत ते लोकांची नांवां थंयसर ना आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें गुडी पाडव्याच्या वेळाचेर जेन्ना पेडण्या मतदारसंघातले ट्रक ओनर 8 दीस स्ट्रायकार रावले. कारण कितें आसलें की तांकां ते प्रायस असले पळय ते कमी असले. 8 दीस गाडयो 150 गाडयो रस्त्याचेर दवरले तेंच्यांनी आनी तांची मागणी असली की फक्त आमकां जो प्रायस आसा तो वाडोवन दिवचो म्हणून. 8 दीस कित्याक लायले तुवें हो म्हाजो प्रश्न आसा. ते आमच्या पेडण्यातले न्ही ते तुजे वोटर न्ही. सो विकास म्हणटा जो कोणचो विकास? आयज थंयसर जी लूटमार चल्ली आसा मोपा एअरपोर्टाचेर थंय कोणाचोच सुपरविजन ना आसा. आज स्थानिकांक थंयसर जर नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार ते झगडचें पडटा. इन्फ्लुएन्साचेर नोकऱ्यो वयतात, इन्फ्लुएन्साचेर कॉन्ट्रॅक्टां वयतात, इन्फ्लुएन्साचेर बाकीच्यो गजाली घडटात. आनी जर तर आवाज कोण करता ह्या अन्याया विरुद्ध जाल्यार ताका पुलीस स्टेशना वयल्यान नोटीस येता. ताका पुलिसाची गाडी घरा कडेन पावता की बाबा तुज्या अगेन्स्ट कंप्लेन रजिस्टर जाल्यार तुका येवचो पडटलो पुलीस स्टेशनाचेर. हो विकास हो प्रश्न आसा आनी हेचेर तेजें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. आयज 20 वर्सां जाली पेडणे मतदारसंघात डेप्युटी सीएम हो MLA म्हणून निवडून आयलो. आपणाक म्हणटा डेव्हलपमेंटाच्या नावार निवडून लोकांनी दिलो. जर डेव्हलपमेंटाच्या नावार जर तुका निवडून दिलो जाल्यार पेडण्याचे खंयच्या रितीन तुवें डेव्हलपमेंट केलें हे तेणी सांगचें. आपण रस्तो केलो, लायटी पावयले, ते सगळ्या मतदारसंघात लायटी रस्ते सगळ्या मतदारसंघात त्या आमदारान त्या मिनिस्टरान आपापल्या मतदारसंघात हे केल्ले आसा. ही काय नवीन गजाल न्ही. आणि ताज्या खातीर प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की बेसिक फॅसिलिटी आसा, एम्युनिटीज आसा हे प्रत्येक घरांनी प्रत्येक लोकांपर्यंत पावोवपाचे. ही जबाबदारी प्रत्येक आमदाराची. पण ताज्या व्यतिरिक्त तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलें सांगचें तेणी. आज पेडण्याची हेल्थ सिस्टम आसा पळय ती एकदम कोलॅप्स जाल्ली आसा. कासारवंडे गांवांत पूर्व हेल्थ सेंटर म्हणून स्थापन देऊ मांद्रेकर आसतना इनॉग्रेशन केल्लें ताचे अपग्रेडेशन जावंक ना. कितलीशीच जमीन तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराच्या राजकारणान एक्वायर केल्लेली आसा ताचो उपयोग थंय जावंक ना आसा. ती बिल्डिंग कोलॅप्स जातात. ताचे अपग्रेडेशन ताचे रिनोव्हेशन खंय केलें? आज त्या टायमची लोकसंख्या जर पळयली आणि आयज
एट प्रेझेंटची लोकसंख्या जर पळयली जाल्यार कितपर्यंत ते मेडिकल प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा कितपर्यंत मेडिकल सेवा त्या लोकांक दिवं शकता तेचेर तुजो दुर्लक्ष आसा. पाणयाची समस्या म्हाका दिसता 4-5 म्हयने जानेवारीच्यान आमी पळयले जाल्यार प्रत्येक पेपराचेर प्रत्येक दिसा न्यूज येता की पाणयाची हयसर कमतरता आसा म्हणून. कित्या खातीर जाता? पेडणे मतदारसंघात 15 MLAचो प्रोजेक्ट आसा हो कित्याक सारको कार्यान्वीत जायना. थंय कोण खंयसर कितें नाटकां करतात तांकां कित्याक थंयसरल्यान उखलनात तूं? हे प्रश्न सगळ्यांक पडलेले आसा. आणि डेव्हलपमेंटाच्या नावार जर तुका लोकांनी निवडून दिल्लो जाल्यार 2012 तुका लोकांनी घरा कित्याक धाडलेलो होय प्रश्न पडटा. आयज कोरगांव सारकेल्या गांवांत जेन्ना तूं वयताय तेन्ना तुका प्रश्न करतात की तुवें कितें केलां तें आमकां दाखय म्हणून. हो प्रत्येक वोटराचो अधिकार आसा, हातून तूं भेदभाव करूं शकनाय. कारण जेन्ना तूं निवडून येताय तेन्ना तूं त्या मतदारसंघाचो आमदार आणि जेन्ना तूं आमदार जाताय तेन्ना तुका प्रश्न करपाक मेळना की तूं बाबा ऑपोजिशन तूं म्हाजो मनीस. कारण संविधानूच क्लियर आसा की डिस्क्रिमिनेशन करप न्हय. डेप्युटी सीएम डिस्क्रिमिनेट करता ही अत्यंत लाजीरवाणी गजाल आसा, असंविधानीक गजाल आसा, ताचो हांव निशेध करता. संविधान म्हणटा की जो सत्तेर आसा ताका जाप विचारपाक तुका अधिकार आसा. हे काम बाबा कित्याक जायना? तुवें अशें सांगलेले डिस्क्रिमिनेट करप न्हय. पेडण्याचो जनतेचो विकास कांयच जावंक आसा. रस्ते केले, उदक पावयले हो विकास म्हणना. आयज एज्युकेशन सिस्टम पेडण्याची खंय पावल्या. आयज जर हायर एज्युकेशन घेतलो जाल्यार आर्ट्स कॉमर्स सोडून आमकां दुसऱ्या तालुक्यान वयचें पडटा शिकूंक पेडण्याच्या मतदारसंघातल्या स्टुडंट्सांक. आयज जर हणकणे एक भुरगो रावता, इब्राहिमपूर भुरगो रावता जाल्यार आयज ताका सकाळी उठून पणजे येवचो पडटा हायर एज्युकेशन करतलो जाल्यार. एज्युकेशनाच्या नांवाचेर डेव्हलपमेंट कितें केला तुवें? सो एकंदरीत पळयलो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आयज पेडण्यान मतदारसंघात लुटमार जाल्लेली आसा. कोणूच सुपरविजन करिना थंयसर. आणि जो कोण प्रश्न विचारता ताका पुलीस कंप्लेनी घालून भितर उडयतात, तांचेर अत्याचार करतात. तांचे सोयरे जर कोण आसात जाल्यार तांकां रातोरात ट्रान्सफर दुसऱ्या तालुक्यांत वयतात.